वास्को विक्रम असा आमचे बरोबर. विक्रम, व्हेरी क्विकली किती म्हणटा वास्को? सर वास्कोन सद्याक केसी बरे आहा आणि टुडे इज द 1 जून अँड आय वॉन्ट टू रिमाइंड ऑल ऑफ अस की 1 जून हो दीस सारको गोंयचे म्हणजे मेमोरेबल डे. इट वॉज द फर्स्ट केस दॅट हॅड कम इन टू गोवा अँड द फर्स्ट केस इन मंगूर अँड द फर्स्ट कंटेनमेंट झोन. आणि we have come one long year आणि त्यांना ॲम्ब्युलन्स पयले दिताले. देन वी हॅड कोविड केअर सेंटर. कोणी असिम्टोमॅटिक घेतालो की ताका सेंटरान घालप. From there we had all the second wave, lack of beds, lack of oxygen, and now we are come to vaccination. So आज तर हांगा आमच्या पंचायतीच्या लेवलाचेर जी वॅक्सिनेशन चलता, there one important step has been taken by सांकवाळ पंचायत. आणि तांच्यांनी एक डिसिजन अशें घेतलां की जे मार्केटान तांच्यांनी सगळीं दुकानां कर्फ्यूया खातीर बंद करून दवरलीं आसा आणि खंय तरी तांकां चड प्रतिसाद मेळना, खंय तरी लोक थंय वॅक्सिन घेवपाक फुडें सरना. सो तांच्यांनी एक डिसिजन घेतलां सगळे पंच मेंबरांनी आणि सरपंचान की जे मेरेन शॉपकीपर आपली वॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट दाखयना, वेदर सिंगल ऑर डबल डोस, दे विल नॉट लेट दॅट शॉप अलाव टू ओपन. सेकंडली, सपोज जरी कोणी आपले एनओसीच्या कामाक जावं आपले कसले कामाक पंचायतीन येता, सपोज तो आपले वॅक्सिनेशन आपले सर्टिफिकेट दाखयना जाल्यार दे विल नॉट एंटरटेन हिम इन द सांकवाळ पंचायत. आणि हाजे फुडले कसलीच कामां जे कोण वॅक्सिनेशन करना तांचे ते करचे ना असो तांच्यांनी एक बरो एक स्टेप घेतला. आणि दिस स्टेप हॅज बीन एप्रिशिएटेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज थंय जाता कितें सर, सांकवाळ इज अ व्हेरी बिग हॉटस्पॉट. वी रिमेंबर देर वॉज अ कंटेनमेंट झोन इन गोरीनगर. सो थंय कितें जाता सर, एक दुकानाचेर जेन्ना 100 लोक वता, 50 लोक वता, वॅक्सिनेशन जेन्ना सारकें जायना, द फियर ऑफ द स्प्रेड इज टू मच. सो तांच्यांनी एक डिसिजन घेतला की जो दुकानदार आपूण स्वता वॅक्सिनेशन घेवन लोकांक जरी एक्झाम्पल सेट करना, ते दुकानां ते कशेंच ओपन करपाक दिवचे ना. आय थिंक व्हेरी व्हेरी कमेंडेबल. दिस इज द अपडेट फ्रॉम वास्को. थँक्स अ लॉट विक्रम.